सांग्या मालात खड्ड्यांच्या मुद्द्यावयल्यान राजकीय वातावरण तापले। कांय दीस पयलीं रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुला लागून एका बायलेची मिसकरेज जावपाची घडणूक घडली। हे फाटभुंयेर पीडब्ल्यूडीच्या सहाय्यक अभियंत्याक जाप विचारिल्ल्यान मेशू आनी घराचेर पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केला। हे वेळार मेशू आनी पीआय हांचे मदीं तोंडी वाद जाले उपरांत जीएफपीचे फुडारी तशेंच वकील आनी पीएसआय हांचे मदीं वाद जालो। मजगतीं मेशू डिकॉस्टाचे स्टेटमेंट पुलिसांनी नोंद केला। तुगे काढू सगळे युनिफॉर्म तू या पैसे बेस जा तू ना तू एक तू काय बाबा होईल ना युनिफॉर्म काढला ओय आय जे या तुगे पिया पर गेट आउट कुठे चाले पिया पर गेट आउट कुठे चाले तो गेट आउट कुठे हु इज द प्रिंसिपल कंप्लेनेंट हु इज द प्रिंसिपल कंप्लेनेंट हे कैन बी अ प्रिंसिपल कंप्लेनेंट तू आता तो मायला तू बोल के तू तू कोण म्हणता त्या दरम्यान मेशू अंडर सेक्शन 35(3) नोटीस सर्व केली आणि आमी ते आन्सर करपाक आयले। इनिशियली आमी एज अ कशें आसता पुलीस स्टेशन हेड ऑफ द पुलीस स्टेशन इज पीआय तो पीआयक मेळपाक गेलो पयले आनी पीआयक तेणी विचारता पीआय तेगे कितें तरी जालें आनी गेट आउट म्हणपाक लागलो। पीआय गेट आउट म्हणपाचो रायट ना तेगे बापाची बेस न्हू ते पब्लीक ऑफिस। दुसरे आमी गेले मेशू आमी तशें भायर सरले आनी आमी कन्सर्न आयो कडेन गेले प्रद्युमन केणी म्हणटा तेचे कडेन गेले। तेका म्हणलें बाबा कंप्लेन दी। कंप्लेन कोणी फायल केला कंप्लेन फायल केला एक असिस्टंट इंजिनियरान। तो असिस्टंट इंजिनियर त्या जाग्यार नासलेलोच। क्रिमिनल कशें आसता केसी भितर जेन्ना म्हाका कोणा मनशा पर्टिक्युलर मनशाक त्रास जाता वा कितें हार्म जाता त्या मनशान कंप्लेन करप आसता। हो कंप्लेन करता इन्क्वायरी कांयच ना 33(5) नोटीस करता ऑन पॉलिटिकल गेन सबसिक्वेंट जाता ते बोरकर म्हणून वा पीएसआय धरता आनी आदवोगाद हात धरता तांकां पुश करता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पुलीस डिपार्टमेंट कायदे शिकोवपाक जाय मनशा कडेन कशें वागोवपाक शिकोवपाक जाय। तिसरी तारखेर एक 10 तारखेर एक बायल आमची जी प्रेग्नंट आसली तिची मिसकॅरेज जाली एक 8 दीस पयलीं जे नोंदवल्ल्यान पुलार फोंडकुलान पडून आनी ताजें वॉटर बॅग फुटलें आनी ते बायलेचे भुरगे वायट दिसता सांगपाक आनी ती फॅमिलीचें म्हाका नांव एक्सपोज करपाचें ना कारण म्हाका ताका स्ट्रेसान घालपाचें ना ह्या स्ट्रेस आनी तेन्ना दोवान म्हाका सांगलें आज दुसरे दिसा जो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आज हिटाच्या मिटिंगेक येतना बाब संतोष गांवकाराक गेलो हांव विचारपाक गेलो आनी विचारपाक गेले रिपोर्टर आहले गोंयकारपणाचो बाब पिटू आहलो हांवें विचारलें बाबा हें कित्याक अशें जाता जाल्यार येयना कन्सर्न ह्या सेक्शनाचो जेई ना सो हांवें ते बाकीच्या स्टाफाक कोणाक उलोवपाचो एक हांवें फोन केलो एक म्हणपाक लागलो आतां जावचें ना पावस जावन जातलें नोव्हेंबरान पळया डिसेंबर तो पर्यंत टेम्पररी कितें करा हें टेम्पररी जायना म्हणलो हांवें हाज्या पयलीं हांवें पुलीस स्टेशन टू सांग्यार रोड म्हणून कॉन्क्रिटायझेशन करून घेतला जेन्ना फर्स्ट टायम कावन्सिलर जाला तेन्ना 2021 तो म्हाका जावचें ना तें जावचें म्हणटकीर हांव आतां ताका उपाय कितें हें विचारता तें फोन कट केलो हांवें ताका 10 फावटी फोन केलो ही ऑन रिकॉर्ड आसतलें फोन रिसीव केलो ना तो फोन काडना म्हणून हांवें देर आड केलें देराक लॉक मारून आहलें दे स्टील ऑन रिकॉर्ड देराक आड केलें आड करून 2 मिनटान देर ओपन केलें आनी परत तेन्ना हांवें दिगंबर कामतीक फोन केलो दिगंबर काम जालें अशें चलना तो बाबा तूं कांय दिनाका आपूण एक्शन घेता। काल पीडब्ल्यूडी तिका शिमीट घालून सगळे फोन पुलयले पूण हांव जे सांगतालो ते जेन्युअन आहलें हे पीडब्ल्यूडीन प्रूव केलें आनी पीडब्ल्यूडी काम केलें हे सगळे जावन आयज म्हजेर केस जाता पण मेशून सांगल्यार काम जालें हो गोवा फॉरवर्ड पक्षान सांगल्यार काम जालें हे हांच्यान खबर घेवपाक जायना। एक 11 तारखेक एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आमी जो सेंचुरी ऑफ असिस्टंट इंजिनियर आहा तेणें कंप्लेंट दिली की तेंच्या ऑफिसान वचून तेणें कितें तरी स्टाफा वांगडा कितें बोवाळ घातलो आनी मागीर लेज घातली म्हणून तेंकां भायर सो करून आमी ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका सांगलें की आयज ताका आपयल्लो आमी सो डायरेक्टली हांव एक हालीकोट रिपोर्टर ही वॉज आस्किंग मीन्स रिगार्डींग सम अदर केस तेज्या वांगडा हांव डिस्कस करतालो म्हाज्या स्टाफा वांगडा हांव डिस्कस करता हांव डायरेक्टली म्हाज्या ऑफिसान येयलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो आपणाची केस कित्याक रजिस्टर आपणाक कित्याक सांगून आनी तुका सांगपाची गरज ना तुका पीएसान आपयता सो तूं डिस्कस कर न्हू पीएसान सो लिटर एरोगंट तेजे ऑफिस रजिस्टर करा म्हणून आनी थंय वतकीर कितें तरी तेंचें दिसता क्रॉस क्वेशनिंग जालें एकामेका वांगडा खंय तरी एकमेकाचेर तूं अशें तोंडा जाल्लें अशें दिसलें की तो आमकां विचारपाक म्हाका तशें विचारतालो की तूं कोण ऑफेन्स रजिस्टर करता सो तेजें काय तशें कितें तरी क्रॉस क्वेशन हांवें मागीर तो म्हाका विचारूंक तूं शकना म्हाका कंप्लेन हांवें रजिस्टर केल्या